गोंयांत स्मार्ट मीटर लावपाचो निर्णय घेवपा खातीर आम आदमी पक्षान भाजपा सरकाराचेर नाराजगी उक्तायला। वीज पुरवण बदलपाची गरज तरी कितें आसा अशी टिका सरकाराचेर केला। गोंय राज्यांत पयली वीज पुरवण कायम करची आनी उपरांतच स्मार्ट मीटर लावचे अशी मागणी केल्या। राज्यांत विजेचो उणाव ना, वीज दर वाडिल्ल्यान आनी सेगीत वीज खंडीत केल्ल्यान नागरिकांक त्रास जाता असो सणसणीत आरोप आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान दिला। Smart meter is that the cost of consuming electricity will go up. That is 100%. म्हणजे लाईटीचे बिल वाढतले. I already told you that in other states where smart meters were introduced, it has been proven that for the same consumption, those meters are giving higher bill. That is one point. Secondly, prepaid metering. आमचे जे Mr. Hede asa, who is the in charge of this project, he has said that in Goa we will enforce prepaid metering. प्रीपेड मिटरिंग म्हणजे कितें तुका पयलींच लायटीचे बिल दिवचे पडटले, 10,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयलींच दिवचे पडटले आनी जशे तू कंज्यूम करता ते तुजे बॅलन्स देंवतले। जशें सांगले रातचे जर तुजे बॅलन्स सोंपले तुजी लायट गेली, मागीर तू ऍप उगड, रिचार्ज कर आनी प्रयत्न कर की तुजी लायट परत येतली। पूण इन अदर स्टेट्स वेर दिस हॅज बीन इम्प्लिमेंटेड, देर हॅव बीन लॅक्स ऑफ केसेस वेर लोकांनी रिचार्ज केले सुद्धा पूण ते कनेक्शन परत आयले ना। So in a case where there is an emergency or there is any security risk, it is unnecessary हे जे लोकांचे फोर्स करपाक। So smart meteraचे जे षडयंत्र आसा, it is a very dangerous proposal by the Goa government and we protest the forcible installation of smart meters all over Goa. This is a prediction I want to make. 2027 जर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत आयलो आणि हे सगळे 7-7.5 लाख स्मार्ट मीटर घालपाचो जर आणि हो प्रोजेक्ट कंप्लीट केलो जाल्यार देयर इज अ व्हेरी गुड चान्स दॅट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन इन गोवा विल बी प्रायव्हेटाइज्ड। तांणी फक्त स्टेटमेंट दिला, ज्या ज्या जाग्यार आमकां कळना पयलीं थंय ते आमी प्रोटेस्ट केल्ले आसा आणि दे हॅव स्टॉप्ड इट बिकॉज देयर इज नो लीगल मॅन्डेट। तांच्या स्वताच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान पार्लमेंटान सांगिल्लें आसा की दिस इज नॉट मॅन्डेटरी आणि हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आपण दादा कशे सांगता की ना गोंयांत मॅन्डेटरी ना। तुम्ही कोण सांगपी? आमची बिलां तरी कमी करा मरे तुम्ही, आमकां 24 तास लायट दिया पयली। वो डेटा आमी फोनार घेवन कितें करतले की लायटीचो आउटेज जालो म्हणून किंवा 8,000चे बिल आयले फोनार कोण कितें जातलें आमकां? सेइंग इज when there is no need, when the money can be used for something else, why are the electricity department engineers acting so aggressively on this issue? Uttar Pradesh, they still had those analog meters, म्हणजे ते चक्र घुमताले पळय ते पेन्नाचे मीटर ते चेंज करपाक ओके आसा, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम। गोंयांत ऑलरेडी आमी अपग्रेड जाल्ले आसा डिजिटल मीटर्स आणि स्मार्ट मिटरांक कांयच फरक ना अदर दॅन द फॅक्ट दॅट यू कॅन सी द डेटा ऑन द ऍप की तुम्ही जेन्ना सांजचे 5 वरां ते रातचे 1 वरां पर्यंत जितले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करतले ताका 20% एक्स्ट्रा चार्ज लागतलो। कळ्ळें तुमकां? ऑलरेडी 4% करून वर्सान वाडयल्याच, पण डेली ऑन अ डेली बेसिस सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत when most people use the maximum electricity, that time 20% extra rate लागतले over that whatever they need. Prepaid metering enforce करतले म्हणून सांगला, time of day metering enforce करतले. That is the only benefit of smart meter for the department. There is zero benefit for the consumer.